कॅबिनेट मिटींग आपयल्ली स्पेशल तुका प्री मन्सून वर्काचे बद्दल तूं एसेस करपा आमची कितले वाड्यांनी काम जालां कितले वाड्यांनी जावना जावपाचें आसा तेज्या खातीर आमी आयज मिटींग आपयली जाल्यार आमचें ऑलमोस्ट 75 to 80% काम जाल्लें आसा सगळ्या वाड्यांनी प्री मन्सूनाचें. आतां अरावंड 20-25% उरलां तें आतां तांकां हांवें कावन्सिलराक सांगलां की तुमी मातशें मॉनिटर करात आनी करून घेयात म्हणून. आमी कोड ऑफ कंडक्टा लागून कितें करपाक पावना आनी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार मनीस मेळना आमकां. तरी आसतना आयज सगळे 25 कावन्सिलराक सांगला तुमच्या तर नजरेन कोणी आसा जाल्यार हाडात आनी काम जाता तितलें बेगीन स्टार्ट करपाक लायात म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे हांवें सगळ्या कावन्सिलराक आयज 500 स्लॅब दिवपाचें आयज डिसिजन घेतलें आसा आनी सगळ्या वाड्यांनी हांव 500 स्लॅब दितलो सगळ्या कावन्सिलराक. प्रोजेक्ट चीफ ऑफिसर बंगलो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमचे कडेन मोबिलायजेशन फंड्स मागतालो. तर आमी आयज एक रिजर्वेशन घेतलें आसा ताका एक कंडिशनली आमी मोबिलायजेशन फंड थोडे तरी दिवया म्हणून काम सुरू करता. काम सुरू करता. बाय केन्ना स्टार्ट जावं आतां फायल ताका फायलींग वर्क आसा म्हणटकीर फायलींग वर्क आतां पावसाक कांय जावपाना. इट वील बी ओन्ली आफ्टर रेनी सिजन. सो वी आर फॉलोईंग इट अप. आमकांय सगळें तितलें बेगीन जाल्लो जायो तर आमी ताजे फाटल्यानूच आसा. आतां कोड लागल्या कारणान तो मातशें डिले जालो. हांव BJP पार्टीचो एक्झिक्युटीव मेंबर आनी म्हाजे जे कलीग 13 जाण आसा ते मॅक्झिमम BJP पार्टीचे आनी CM म्हाजो आमच्या आपल्या कारणान तो आमकां की आपूण गायडन्स दिता आनी त्या गायडन्सा प्रमाणे आमी आयकता. आयज बसून आमी तेच्याच गायडन्साचेर आसा. आमकां हांगा डेव्हलपमेंट जाल्लें जाय विथ द हेल्प ऑफ CM विथ द हेल्प ऑफ अर्बन मिनिस्टर. आयज अर्बन मिनिस्टर आसा तो सुद्दां कावन्सिला फाटल्यान त्याचो हात आसा आनी तेचे कावन्सिल आसल्या कारणान तो आमकां बरो सपोर्ट करतलो. CM आमचो मिनिस्टर आमचो कावन्सिली आमचें जाल्यार बरें न्हू. सो तुम्ही एक्चुअली CPचेर नाराज आहात, पण CMच्या उतरा खातीर तुम्ही रावलेले आहात अजून पर्यंत. पळय CP कशें आहा, CP निकतोच BJPन येयल्लो. हांव म्हणना की तो आमचे पार्टीन BJP पार्टीन येयल्लो CP. चेअरपर्सन हो पयलीं NCPचो आहलेलो, NCP कॅन्डिडेट आहलेलो, आयज तो BJPन येयल्लो. पूण आमी खंय तरी सिनियर मोस्ट BJPन आसलेले आनी गेले एक वर्स आमी ऑपोजिशन म्हणून ट्रीट केल्लेले. आमच्या वांगडा एक काम ना, तूं रिकॉर्ड पळोवंक शकता. जेन्नासून हांवें रिजायन दिल्लें चेअरपर्सन म्हणून तेन्नासून आयज पासून म्हाका एक लेबर घालूंक ना. अशें कित्याक करपाक जाय? जाल्यार म्हाजो रिकॉर्ड पळय हांवें कोणाक लेबर दिनासतना केल्लें जाल्यार अशें करून तेणी म्हाका खूब रिप्रेझेंट केल्लेलें आसा. आनी आतां लास्ट मुमेंटाक आतां तो जॉयन जाता आनी आमी आमचे हांगाचे जे गाळे मारलेले आहा ते आमी थंयच सोसून घेवपाचे. म्हाका कांय दिसना, पूण म्हाका दिसता की सिन्सियर कोण BJPचो कार्यकर्तो तो चॅरीर बसपाक जाय.